इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर ह्यो तुये गांवांत 2016 हो जागो थंयसर एक्वायर केल्लो. स्पीकर सर 2017 ह्यो सुरवात आयज 8 वर्सां जाली आनी 8 वर्सांनी आयज तो येदो व्हडल्या प्रोजेक्टाक रोड कनेक्टिविटी ना. आनी म्हाका दिसता सुक्याकुर्णा टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी हांगासर रोड ह्यो प्रपोज केल्लो. म्हाका इतलेंच विचारपाचें आहा हेचो स्टेटस कितें आहा, कित्याक गेली 8 वर्सां आमी हेच आन्सर्स आयकतात की बाबा गांवच्यान बारीक रोड आहात आणि एक्विजिशन प्रोसेस चालू आहा. जवळपास आम्ही 93,960 स्क्वेअर किलोमीटर्स म्हणजे 2.47 किलोमीटर लेंथ हो प्रपोज्ड रोड आसा. जाल्यार 80% लँड एक्विजिशन जे आसा पळय न्ही हें कंप्लीट जालां. 20% लँड एक्विजिशनाचो कन्सेंट अजून मेळपाचो उरला. फाटल्या कंटिन्युअसली 6 वर्सांक हांवूय फॉलोअप करता. ऑलमोस्ट थंयसर 14 जाणांक सुमार प्लॉट अलॉटमेंटूय जाल्या. इवन दो थंयसले जे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जावपाक जाय ते बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा. जे आता त्या एप्रील म्हयन्यात आमी हेजे टेंडरूय फ्लोट करता आनी पावसांतले 2-3 म्हयने जे आसा पळय न्ही हो बेजीक रस्तो तयार करपाक मेळटलो. म्हणजे ऑक्टोबर पर्यंत रोड हो टेंटेटिवली करचो अशी आमची अपेक्षा आसा आनी तो जातलो अशें हांव हे बाळगिता. फॉर एक्झाम्पल स्किल डेव्हलपमेंट ब्लॉक तो एंटायर कंप्लीट आहा. थंयसर फायर स्टेशन फूल बिल्डिंग 1.5 वरां जाली कंप्लीट जाल्ले आसा. पुलीस आउटपोस्ट कंप्लीट जाल्लो आहा. थंय हेल्थ सेंटर आहा, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जाल्लो आहा, सबस्टेशन जाले ते आतां 1-1.5 वरांस कंप्लीट जाल्या. बेगिनात बेगीन म्हाका एश्युरन्स जाय की बेगिनात बेगीन ते थंय इमिजिएटली ते सुरवात करून तुमी कमेंट्स करतले. विजीट करून थंयसर आमकां जर फायर स्टेशन शिफ्ट करपाक जाताच कारण आमचे आसलेले फायर स्टेशनूय बी थंय जाता जाल्यार थंय शिफ्ट करता. आनी थंयसरले स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर हे येता त्या जुनांतल्यान म्हणजे एड्युकेशनल इयर जेन्नाच्यान सुरू जाता तेन्ना थंयसर जाका स्किलिंग करपा खातीर जो आमी कन्सेप्ट स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग म्हणजे थंयसर एक 2-3 कंपनी ऑलरेडी रेडी जाल्यात. तांकां लागपी ह्युमन रिसोर्स मॅनपावर जी जाय पळय न्ही ताजें स्किलिंग आमी ह्या जुनांतल्यानूच सुरू करता.